मडगावचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन शारांतल्या पावसा पयलींच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें। झाडां बेडल्यांत, मात गटारां साफ करपाक अजून सुरू केल्ली ना। पावस खंयच्याय खिणाक पडपाक शकता जाल्यार आमदार टेंडराची भाशा उलयता। आज मडगाव शहरांतल्या वेगवेगळ्या जागांनी आमी इन्स्पेक्शन केलां। एक केलां पयलीं पाजी फोंडाक, ज्या जाग्यार एक ड्रेन चोकअप जावन रस्त्या वयल्यान उदक वचपाची शक्यता आसा आनी थंय तांचो डिमांड आसा की ती रस्तो मेन रोड फोडचो पडटा। ते आतां पावसाचे पयलीं करप काय मागीर करप तें डिस्कस करून ठरयतले। ताचे फाटल्यान पिपळा पेडा कडेन एक ती फुटपाथ सामकी पेड्ड्यार जाल्ली, काबार जाल्ली, तिचेंय काम चालू आहा। तेंय आमी आतां फाल्यां 2 दिसां भितर कंप्लीट जातलें। मडगांव चडशीं कामां ह्या खेपेक पयलीं म्हणजे ट्री कटिंगाचें काम अत्यंत बरें जालां। म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता पयले खेपे गेल्ल्या वर्सा आमी भायल्यान लोक हाडिल्ले आनी कटिंग केलें। सांग्यावेले ग्रूप हाडिल्लो, गँग हाडिल्लें आनी तातूंतल्यान खुबशे कटिंग करून घेतले। ह्या खेपेक पयले खेपेक म्युनिसिपालिटीन आपले मनीस वापरून चडशा वार्डांनी ट्री कटिंग केलां आनी बरीं बरीं म्हणजे सामकी व्हडलीं झाडां सुद्दां ट्रीम केल्या। म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आहा दे डिजर्व सम एप्रिसिएशन बिकॉज दे हॅव रियली डन व्हेरी गूड वर्क। अजून खंय खंय उरल्या ते मारपाचो प्रयत्न तांचो चालू आसा। पूण लोकांची अपेक्षा कशी आहा, लोक व्हडलीं झाडां मार म्हणटा, वीच म्युनिसिपालिटी स्टाफाक डजंट हॅव कॅपॅसिटी। वड मार म्हणटा आनी कितें माड मार म्हणटा वयर हायटी गेले, तशें तेच तांचे कडेन तितलें लिमिटेशन ना न्ही। पूण तरी आसतना दे हॅव डन गूड जॉब। ड्रेन डिसिल्टिंगाचें तांचें टेंडर काडिल्लें आसा, भोवता फाल्यांच्यान सोमाराच्यान तांचें डिसिल्टिंगाचें काम चालू जातलें। आमचे नाला डिसिल्टिंगाचें टेंडर इरिगेशनान काडिल्लें आहा मडगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें, तें भोवता सोमारा मंगळार पर्यंत तेंय काम चालू जातलें। हे ते साफ करून ते जायना न्ही, साफ करून ते परत बिट्स जाता, दॅट इज द प्रॉब्लेम। कारण ते मागीर तातूंत भितर सगळे तरेचें उदक बिदक मिक्स जाता आसतलें, सो बिट्स तुका रोखडे तयार जाता। साळ न्हंयच्या देगेक 10,000 स्क्वेअर मीटर लो लायंग जमनीर बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून प्लॉट केल्यात। ते मडगांवचो नगरसेवक कुटबुद्दीनाचे कर्म म्हूण बोवाळ। कामतीन ती सायटूय पळयली, पीडीए कडेन चवकशी करता इतल्या तो उलोवन गेला। हांगा एक कंप्लेन येताली की कोण प्लॉट्स केल्यात, प्लॉट्स करतात इल्लिगल म्हणून। ताचे खातीर कावन्सिलर म्हणपालें वचून पळोवया म्हणून पळोवपाक आयलो हांगा कितें चल्लां। म्हाका दिसता अप्रुवल बी प्लॉट्स करतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे पीडीएचें बी अप्रुवल जाय पडटा। दीस कम्स अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ पीडीए। सो पीडीए कडेन पयलीं चॅकअप करचो। आय विल चॅकअप विथ पीडीए वेदर दे हॅव अप्रूव्ड एनी प्लॅन। आय डोंट थिंक दे हॅव अप्रूव्ड केला दे आर सपोज टू डिस्प्ले इट न्ही। हांगा कितें करता आसतना डिस्प्ले करपाचें आसता पळय, तांणी डिस्प्ले बी कांय केलें ना। आतां कोणाचो जागो तें म्हाका खबर ना। फूटब्रीज तो पीडब्ल्यूडी आतां सांगलां, पयर हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणिल्लें, आतां तसो आसा तुमी काडून व्हरता जाल्यार व्हरा म्हणून। तो म्हणटालो म्हाका सगळे ऑल ओव्हर गोवा दे आर टेकिंग सम एक्शन। प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस। फातोड्डे बुधवारा रातीं संगम काण्याचें घर चोरांनी फोडलें। ग्रिल्स कापून चोर घरांत घुसले। घरांत लोक न्हिदिल्ले आसतना घरांतल्यान टीव्ही, कॅमेरा आनी 6,000 कॅश घेवन चोर फुजो। घरकार सांगता त्या प्रमाण ताका लाखभराचो फटको बसला। आमकां सकाळीं 5:30 सुमार कळ्ळें आनी हांव 12 सुमार न्हिदपाक गेलो। 12 ते 5 हाजे भितर जाले। किती वेळा एक टीव्ही व्हेला, कॅमेरा एक, मोबायल व्हेलो आनी एक 5-6 हजार पर्सान आसले तेजे। टोटल कॉस्ट कितले आसा? कॉस्ट अरावंड 90,000। आनी खंयच्यान येयले भितर? थंयसान भितर ग्रिलांच्यान भितर आयले, ग्रील काडून। तुमी घरांत आसले म्हणल्यार? घरान आसले आमी ना। आनी कितें हाडलेले तेंच्यांनी? तें कांय खबर आनी कांय ना, हें इतलें कितें आसा तें 2 फातर मेळ्ळे। 2 फातर आसा ते। गिव एक ब्रेक।